काँग्रेसीचो उत्तर गोंय मतदारसंघात लोकसभा उमेदवार गिरीश चोडणकाराचो वाळपय मतदारसंघात प्रचार चालू आसतना दिवचलचो आदलो मंत्री पांडुरंग भटाळेचो चलो सिद्धेश भटाळेन काँग्रेसीन प्रवेश केला। MLA जावन मागीर फुडें वचून सिव्हिल सप्लाय मिनिस्टरूय जाले आनी एकदम सिंपल मनीस आशिल्ले ते आनी काँग्रेस पार्टीक तेंच्यांनी फूल आपले पॉलिटिकल ते काँग्रेस पार्टीनूच हें केलें आपलें। सो तेंचें काम हें करून तांकां फॉलो करपाक म्हणून आयज हांवें काँग्रेस पार्टीन प्रवेश केला आनी काँग्रेस पार्टीन काम करतलो अशें डिसिजन घेतला। ताचे गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान येवकार दिला। तशेंच काँग्रेस पक्षान येवपाक शकता तांचें स्वागत आसा अशें चोडणकारान सांगलें। काँग्रेस पक्षान तेणें प्रवेश केल्लो आसा, ह्या वेळार तेजें हांव स्वागत करता आनी पॉलिटिकल करियराच्या तेज्या सुरवातेक ताका बेस्ट विशीस दिता आनी आमचे काँग्रेस पक्षान जे युवा काँग्रेस पक्षान येवपाक शकतात तांकां आमची दारां उगडी आनी तांकां जाता तेजे प्रमाणे ते मुखार वचप तेणी आनी तेणें आपली लिडरशीप बिल्ड करप। आमी कोणाकूच आडयना, जे लिडर मुखार सरपाक सोदता तेणी धडसान मुखार सरपाचें। सत्तरी आनी वाळपयचे लोक काँग्रेस पक्षा बरोबर आसले, आसात आनी आसतले। तशेंच वाळपय मतदारसंघांतल्यान लोकसभा वेंचणुकेक सगळ्यांत चड मतां मेळटलीं अशें वाळपयचो ब्लॉक समितीचो अध्यक्ष दशरथ मांद्रेकारान सांगलें। जे काँग्रेस जे लोक आसा ते अजून पर्यंत काँग्रेस सत्तरीतले लोक काँग्रेस अजून काँग्रेस वाटेन आसा आनी ते काँग्रेस वाटेनच रावतले, कारण जे स्वाभिमानी जे असे कितलेशे लोक जे काँग्रेसचे लोक आसा सत्तरीन आनी ते आयज गेलीशी कितलीशी 40-50 वर्सां काँग्रेस वांगडाच रावल्ले आसा आनी ते काँग्रेस ह्या फावटी काँग्रेसीकच वोटींग करतले हे तरी आमकां गॅरंटी आसा। आनी अशे लोक सांगता, जाणटे सुद्दां लोक सांगता कितलेशे सत्तरीतले की आमी काँग्रेस वांगडाच आसा आनी काँग्रेसीकच वोटींग करतले, म्हणून आमकां दिसता की आमच्या वाळपय मतदारसंघात काँग्रेसीक ही लीड मेळटली। कोणी कितें सांगो पूण काँग्रेसीक ही लीड मेळटली ही 100% आसा, कारण आमचे स्वाभिमानी काँग्रेस कार्यकर्ते आहा ते आमकां काँग्रेसीकच वोटींग करतले आनी आमच्या जे कॅन्डिडेट आसा गिरीश चोडणकर सर हांकां बरें जे लीड घेवन दितले। ताका चीफ मिनिस्टर केलें ना जाल्यार एटलिस्ट 2 नंबराचेर दिवपाचो मिनिस्ट्री, 2 नंबराचेर ना जाल्यार 3 नंबराचेर तर दिवपाची, 3 नंबराचेर ना जाल्यार एटलिस्ट 4 नंबराचेर तर दिवपाची, कारण तो मुख्यमंत्र्याचो एक हे आशिल्लो, दावेदार आशिल्लो, मुख्यमंत्री फेस आशिल्लो आनी ताका हे 9व्या नंबराचेर ताका एकदम 9व्या नंबराचेर डिमोट केला। हेजे दुख्ख आनी नाराजी विश्वजिताच्या खुबशे कार्यकर्त्यां भितर दिश्टी पडली। ताका सीएम केलें ना तेजी नाराजी आशिल्लीच आनी त्या नाराजी भितर ताका डिमोट केलो हेची प्रचंड तांकां तेजे भितर जड आसा। आनी जितले विश्वजिताचे समर्थक आमकां मेळ्ळे, जितले विश्वजिताचे बरे मागते आमकां मेळ्ळे, तेणी सांगलें की आमकां हो बदलो घेवपाकूच जाय। विश्वजिताक तेणी इन्सल्ट केला, आमचो येदो व्हडलो लिडर, इतले मताधिक्यांनी तो जिखलो लास्ट टायम आनीक ताका मुख्यमंत्री केलो ना, तो केलो ना, ताचो तुमी अपमान केलो, तुमी ताका मान दिवपाक शकले ना, ताका तुमी सन्मान दिवपाक शकले ना, तांकां ताचो तुका अपमान करपाचोय तुमकां कोणाक अधिकार ना। हेजी तिडक प्रचंड आमकां उजगांवूय दिसली भोंवता आसतना आनी आतां वाळपय भितर सरतकच आमी थोड्याच लोकांक मेळ्ळी पूण प्रत्येकाचो आवाज तोच आशिल्लो। सो ह्या हेचेर दिसता की वाळपय मतदारसंघाक काँग्रेस पक्ष लोकांच्या सपोर्टाचेर आनी विश्वजिताचे जे समर्थक आनी तेजे जे सपोर्टर्स वेलविशर्स जे आसा जेंचे भितर जी तिडक आसा तो तिडकीचोय फायदो काँग्रेस पक्षाक ह्या पार्लमेंट इलेक्शना कडेन जातलो आनी तो फक्त ह्याच मतदारसंघाक न्ही, बाकीच्या मतदारसंघाक आसपासच्या मतदारसंघाकूय ती तिडक दिसताली। सिद्धेश भटाळेच्या काँग्रेस प्रवेशा वेळार दिवचलचो काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष आसलो। तांणी दिवचलेची उदरगत करपा खातीर युवकांनी फुडाकार घेवचो असो उलो मारला। एक सूर सगळ्यांनी आयिल्लो की
ह्या फावटी जे 20 वर्सां बिचोले मतदारसंघात जो अत्याचार जालो म्हणजे हे अन्याय जालो ते लोकांक आयज खंय तरी कळ्ळां की 20 वर्सांनी हे BJPन आमकां यूज केला म्हणून आनी आयज ते तयारीन रावला की केन्ना 23 तारीख येता आनी आयज जे काँग्रेसीन आयज लिडरशीप दिल्या आमकां नॉर्थाक जे एक सक्षम कॅन्डिडेट दिला आमचे गिरीश बाब त्याच्या वाटेन प्रत्येक जाण सांगत आसा येवन सांगतायत म्हणजे एक आनंदाची गोष्ट आमकां इतले अभिमान वाटता की आयज लोक आयज गाडी दिसले की येवन सांगता आमी गिरीशा बरोबर आहा आमी गिरीशा बरोबर आहा आनी म्हाका दिसता बिचोले तरी आमी जे हेच्या पयलीं केन्ना लीड घेवंक नासले तितले लीड घेवन दाखयतले आनी जितले बिचोले तालुक्यान युवक आसा किंवा सिनियर सिटीजन आहा हांव सगळ्या बिचोलकारांक आव्हान करता की येयात आयज कितें तरी बिचोले नवे घडोवया नवी बिचोले घडोवया जी आयज 20 वर्सां बिचोले फाटीं उरल्या ती आमी सगळे मेळोन बिचोलकार मेळोन एक बिचोली नवी बिचोली घडोवया आज काँग्रेस पार्टी जर आयज आसा जाल्यार आमचें आयज फ्युचर बरें आसतलें आनी देशाचें भवितव्य बरें आसतलें तेन्ना हांव सगळ्यांक बिचोले मतदारसंघान आव्हान करता हे कळकळीचें की आयज सगळ्यांनी आयज जशे यंगस्टर फुडें येयले सगळे यंगस्टरांनी फुडें येवचे आनी आमचो हात बळकट करचो आनी काँग्रेस जो पक्ष आहा परत एकदा बिचोले तालुक्यान आमी काँग्रेसचो झेंडो लावया.